सर आम्ही हांगा लोन काडलेले खूप वर्सां जाली लोन काडल्यार पूण कितें जाता 4 वर्सां जाली हांगा आमच्या गोल्डाच्या अगेन्स्ट फ्रॉड जाल्लो आनी ती 4 वर्सां पुलीस कंप्लेन बीन तेंच्यांनी केल्या पूण ते 4 वर्सान आतां आमी येता वयता हे सांगता ना तुजें गोल्ड मेळटलें अशें म्हणून आतां वर्स जालें हांवें हरशीं पयलीं पासून हें करतालें जावं पूण आतां वर्स जालें की हें करता गोल्डाक लागून हें केल्लें की म्हाका गोल्ड जाय म्हणून तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की कोटेशन हाड तुका न्यू गोल्ड करून दिता आनी हांवें म्हटलें म्हाका न्यू गोल्ड नाका म्हाजी गोल्ड म्हाका दिया तुमी पूण मागीर हेंच्यांनी म्हटलें की सद्या आतां केसीन आसा तर ताका मेळचें ना म्हणून मागीर हांवें म्हटलें बरें म्हटलें हांव हाडून दिता आतां 4 वर्स जालें ह्या फेब्रुवारीक आतां वर्स जातलें आजून टील नाव गोल्डाचो पत्तो ना आतां तो सांगता न्ही की गोल्ड मेळटलें म्हणून न्यू गोल्ड करून दिता म्हणून दिवचें ना सर ते मिडियाक दाखोवपा लागून तेणी सांगलां की गोल्ड दितलें म्हणून पूण ते गोल्ड दिवचें ना हांव तुमकां आतां सुद्दां बरोवन दिता की ते गोल्ड आमकां दिवचें ना हें मिडियाक सांगपा लागून तेंच्यांनी सांगलां मागीर हांवें ताका लागून मागीर हांवें एडवोकेटा कडेन हें केलें की तुमी भाई पळया अशें म्हणून सो आतां तो पळयता सगळें कस्टमरांनी मणप्पुरम फायनान्सान गोल्ड प्लेस केल्ले गोल्ड प्लेस करून तांचे एक दोग जाण एक एसिस्टंट मॅनेजर एक मॅनेजर एकटो गायकवाड अक्षय गायकवाड आनी अक्षय जाधव म्हणून हे दोग जाण आसले तांणी कितें केलें की हेंच गोल्ड तांचेंच गोल्ड कस्टमरान जे दवरलेलें तें आनी फॉर्ज करून 30 जाणांची फॉर्ज नांवां दिवन आनी तेणी रिप्लेस केलें फॉर देयर ओन सेक मिसएप्रोप्रिएशन केलें अशें म्हणूंक शकता तुमी आनी तितून भितर 50 lakhs जवळ जवळ 50,77,000 एप्रोक्सिमेट तेणी मिसएप्रोप्रिएशन फंड्स करून तेणी ते फॉर्जरी केली आनी मीन टायम मणप्पुरम फायनान्सान तांचेर FIR फायल केल्ली आसा ऑन 26/3/2003 आनी तांकां अरेस्ट केलो अशें आमचे इन्फॉर्मेशन प्रमाणे आनी अरेस्ट केलो दे वर रिलीज ऑन बेल आनी सबसिक्वेंटली अशें जालां की आतां नाव मणप्पुरम फायनान्स वेर FR इज फायल फायनल रिपोर्ट फायल केल्लो आसा थंय ते एज अ कंप्लेनंट तांकां आपयलें ते येनाच आमी पुलीस कंप्लेन फायल केल्या पुलिसांनी आतां कितें तरी एक्शन घेवंक जाय तांचे भितर की वी ऑलरेडी ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स वी हॅव फायल्ड पुलीस कंप्लेन केन्ना केली पुलीस कंप्लेंट ही पुलीस जवळ जवळ केले इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर पूण पुलीस कांय हें करना तुमकां ते आपोवना कस्टमर कितले आसा कस्टमर जवळ जवळ 6-7 कस्टमर जर आमच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे आसा जे म्हाजे कडेन आयिल्ले इन माय ऑफिस म्हाका एप्रोच जाल्ले मे बी आनीकूय आसूंक शकता की लॉट ऑफ गोल्ड 50 lakhsची गोल्ड ते ऑल टुगेदर 50,77,000ची FIR तेणें फायल केल्ली आसा पॉसिबली देर आर मोर कस्टमर्स हू डजंट नो अशें जालां वांगडाच आमी गोल्ड आमी वांगडाच दवरलेले काडपा देखून आमी त्या टायमार वांगडा येयलेले ते आयज दिता फाल्यां दिता करून तशेंच दवरले ते निलिमान सांगलें गोल्ड तुमकां दिता रिप्लेस करून तुमी मागीर दवरात आनी मागीर तुमकां दुसरे रिपोर्ट दितले तर तेंची आजून पर्यंत जाग ना आनी म्हाका दिसना त्या 4 वर्सां जालीं आमी पासच करून रावले कित्याक बेश्टे आमकांय त्रास नाका बाकीच्यांकय त्रास नाका कोणाक आमी पासच करून रावले तरी आतां ते वेगवेगळी विचार तेंचे जाता आनी ते म्हाका दिसता ते गोल्ड तेजे कितें तरी खंय तरी गडप करपाचो तेंचो प्लॅनिंग आसा बँकेंतल्यान कितें कळना म्हाका कित्याक प्रत्येक फावटी स्टाफ येता तो वेगळो येता आनी स्टाफाक ते म्हणटा की तुमी तांकां कांय इन्फॉर्मेशन दिवप ना तेंचे कॉलेज घेवप ना ते आतां सरान सांगल्या प्रमाणे निलिमा सांगलें मातशें तुमी मिडियांनी दवरलें बरो म्हाका दिसता तेतून तुमच्या कृपेन तुमच्या आशिर्वादान ते आमच्या हातीन पडूंक शकता